भाऊ या दौऱ्याबद्दल तुमकां सगळ्यांक खबर आहा जनतेच्या आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान मोदी सरकारान 9 वर्सां पूर्ण केल्ले आसा आपल्या कारकिर्दीन तेजे प्रायम मिनिस्टर म्हणून. आणि ह्या 9 वर्साच्या कालावधीन आमी एक अभियान पार्टीन आणि सरकारान एक अभियान सुरू केलं आसा की संपर्क अभियान. लोक ह्या 9 वर्साच्या निमित्तान जो कितें विकास ह्या देशाचो केल्लो आसा त्या राज्यान केल्लो आसा तो घेवन लोकां समोर वचपाचें. आनी आमी कितें केलां की जवळ आमच्या 40 मतदारसंघात एक साधारण जे काही पंच, उपसरपंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य आणि काही एक या जनमानसांक जे काही बरें स्थान आसा अशे तरेच्या व्यक्तीची नांवां काडून प्रत्येक मतदारसंघाक 50 ते 60 नांवां अशीं काडून तांकां सगळ्यांनी मेळप मतदारसंघाक ह्या संपर्क अभियानाच्या माध्यमातून. आणि जो कितें विकास केला ताची एक पुस्तिका ते आमी संकलन केलें त्या विकासाचे काही प्रोजेक्ट इन शॉर्ट की ह्या 9 वर्सांक जे कितें देशभरान जे व्हडले प्रोजेक्ट जाल्या ते सगळे तातूंत संकलीत करून तो एक बूक तांच्या हातांत दिवप आणि तांकां रिक्वेस्ट की तुमचे समर्थन ह्या सगळ्या संपर्काच्या माध्यमातून तुमकां समर्थन मेळप आणि तांकां ही सगळ्यो गोष्टी सांगून तांकां तुमी हो फुडें प्रचार करात, लोकांक सांगा की कशे पद्दतीचे सरकार चल्लें, कितें पद्दतीन देशाचो विकास जालो आणि हे सगळे लोकांक समजून सांगपाक हे अभियान आसा. आज आमचो शिवोले मतदारसंघाक हे संपर्क अभियान केलां आमचे आमदार मॅडम दिलायला लोबो आसा बरोबर आमचे सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य, सरपंच इतर सगळे मेंबर आसात आणि आमी काही एक विशिष्ट घरांनी आज संपर्क साधतले आणि जवळजवळ 20 ते साधारण 1 ते 30 जून ते 30 मे ते 1 जून पर्यंत हो सगळो कार्यक्रम चलतलो. आणि त्यानंतर प्रत्येक बुथाचेर आमचे कार्यकर्ते हाऊस टू हाऊस वतले आणि जे कितें विकासाची जी पत्रिका ती सगळ्या घरांनी दिवपाचो प्रयत्न करतले. हे आणि 30 जूनाक हे संपर्क अभियान सोंपतलें. हजारो लाखो लोकांक ह्या संपर्काच्या माध्यमातून मेळप जालें आणि लोकांची बऱ्यो प्रतिक्रिया आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यो. काही लोकांची सजेशन्स आनी हेज्या फुडें बरें कितें करपाक जाय तांचे कडल्यान सजेशन आमकां मेळ्ळी. हांव संपूर्ण गोंयचे जे भागान आमी दौरो केलो तर हांवें नॉर्थ गोव्याचे जवळ 18 मतदारसंघ पूर्ण केले आणि 2 मतदारसंघ उरले ते येणाऱ्या 2 दिसांनी हांव पूर्ण करतलो. जबरदस्त लोकांचें समर्थन मेळ्ळां आणि जनतेन जो कितें विश्वास आनी आस्त जी दाखयली त्या बद्दल जनतेचे हांव आभार मानता. तुम्ही आता इतले मतदारसंघ भोवले, तुम्ही आतांच म्हटले किती लोकांची समस्या बीन तुमकां दिसून येयल्या? समस्या ह्यो साधारण उदकाच्यो ह्यो बारीक बारीक ज्यो समस्या आहा त्या राज्य सरकाराच्या माध्यमातून त्या समस्याचो सुटाव आमी करीत येयल्ले आसात आणि तशें मोठ्यो कितें समस्या ना. एम्प्लॉयमेंट हो साधारण केन्नाय तो विशय सोंपपाचोच न्ही, तो चालूच आसतलो, पण मॅक्झिमम हे सगळे दिवपाचो प्रयत्न आमचा सरकाराचो आसा. तुमकां लोक खूश आहा काय दिसता एकंदरीत? डेफिनेटली लोकांचें समर्थन आसा आणि आनीकय तातूंतल्यान वाडलां अशें सगळें दिसून सर आयज आमचे मदें हा आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्टेट, युनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट श्री श्रीपाद नाईक, आमचे ZP, आमचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, सगळे वॉर्ड मेंबर्स आणि हांगा शिवोली मतदारसंघाचे BJPचे सगळे पदाधिकारी, प्रेस मिडिया. आयजच्या दिसा आमचो भाई श्रीपाद भाऊ शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन विजीट करपाक येयला टू विजीट सम फ्यू इन्फ्लुएन्शियल हावजीस आनी वो करून आयज आमी ते अंजुना वागातोर कायसुवाच्या गांवांत येयल्ली आहा. मिनिस्टर हॅज ऑलरेडी स्पोकन, सगळे सांगलेले आहा की आख्खे गोंयभर 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी हे सगळे MLAंक आनी BJP कार्यकर्त्यांक हे कार्य दिल्लें आहा की फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इन्फ्लुएन्शियल लोक आहा तांकां वचोन ती बुकलेट दिवपाची आणि त्या बुकलेटीन आमच्या प्रायम मिनिस्टराच्या अंडर कितें कितें कामां जाल्या हर एक राज्यान आनी भोव करून आमच्या गोंयान हे सगळे बरयल्ले आहा. सो होच बुकलेट आयच्या दिसा आमी अंजुना कायसुवा वागातोर एरियान वांटपाक येयल्ली आहा. आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान
गोंयच्या खातीर खूब केल्लें आहा टील डेट. दीस इज हीज 5th completed term, 25 years as a MP of Goa, representing Goa at national level. आनी हे तेणे खुबशीं कार्य केल्लीं आहा आमच्या गोंयचे खातीर. आनी आमी आयज ह्या देवळान येयल्लीं आहा. देवाचे फकत आमी ओन्ली प्रे टू गॉड टू ब्लेस हिम वीथ गूड हेल्थ, टू कॅरी ऑन द गूड वर्क. तेणें बरें कार्य जे आमच्या गोंयचे खातीर जनते खातीर करता ते हेच करीत वयचें म्हणून आमचे सगळे शिवोलकारांचे मागणी.